नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। 11वीची एडमिशनां सुरू, ऑनलायन एडमिशनां उरली कडेक, पालकांची स्वता एडमिशनाक गर्दी, कोणाची नेटवर्काची कागाळ, भुरग्यां खातीर कोरोनाची रिस्क घेवंक जो तो तयार। बेचाळीस गेले कोविड हॉस्पिटल सोडून हेर सुवातींनी मरणां, नव्या वाठारांनी दुयेंती, मडकय गावण्या कंटेनमेंटाची परिस्थिती, टेस्टिंग रिपोर्ट, कोविड केअर सेंटराचो कारभार मात सुदारना। शिक्षण खात्यान नेमिल्ल्या फी स्ट्रक्चर कमिटी धडाची ना, संघाचे प्रतिनिधित्व जाला चुकीचें, तल्लुलाब डिसिल्वा करता मान्य, शिक्षण खातें ओग्गी। आनी सरकाराचे क्वॉरंटायनाचे नांवान मोठे स्कॅम, आयिल्ल्या गोंयकारांक लुटले, कोणे लुटले खबर ना, वेल्यान सकयल मेरेन सगळे घुसपल्यांत, गोवा फॉरवर्ड चल्ले लोकायुक्ता कडेन। धावेचो रिजल्ट जालो, 11वीची एडमिशनां सुरू। हायर सेकंडरीनी ऑनलायन एडमिशनां सुरू केली, तरी चडशे पालक भुरग्यांची स्वता येवन एडमिशनां करूंक गर्दी। थोड्यांच्यो अडचणी, कोणाक खंय नेटवर्काच्यो कटकटी जाता, उरिल्ल्या एडमिशनाची स्वता खात्री करूंक म्हूण कॉलेजींनी एडमिशनाक पावल्यांत। कोरोनाचें विचारल्यार भुरग्यां खातीर रिस्क घेवंक जो तो तयार। So many years we have never done any online admissions and all. So we prefer that we have to come to school and do the admission because we don't get confirmation whether online is done or not. Lots of students will be trying for online admissions and all. But if you come to school, we get confirmation. That reason we come for school for admission. Okay, so तुमका doubtful असता की आपल्या भुरग्याक admission गावत ना गावा. Yes. तो form because this is the first time we are doing for online. So far we have never done. Net connection was the problem in between for us, and some curious will be there, but we can't directly ask the school because we don't know anyone in the school. But when we come to school, we can directly talk to the concerned person. ऑनलाइन के लिए रेंज नहीं रहती, तो कभी-कभी एक बार करना पड़ता है, तो उसके लिए दिक्कत आती है। एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चलता ना, तो इसलिए हम चल के आए इधर। ओके, तो मतलब आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो आपको कंफर्मेशन नहीं रहता कि भाई उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रेंज नहीं रहती, रेंज की वजह से दो तीन बार ट्राई करना पड़ता है। जब सक्सेस आता है ये नहीं आता, कभी आता भी नहीं। मतलब ऑफलाइन करना या फिर स्कूल में आके एडमिशन करना बहुत अच्छा होता है, ना कि ऑनलाइन करना। तो आपको ये ऐसा नहीं लगता कि आप स्कूल में आओ और इतना भीड़ करके कोरोना के लिए रिस्क बढ़ जाए? तो उसके बारे में अभी क्या करें, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। हायर सेकंडरी ऑनलायन एडमिशनाचो पर्याय उक्तो दवरला। 10वीचे उत्तीर्ण जाल्ल्या भुरग्यांनी आमच्या ऑनलायन प्रोसिजराच्या माध्यमांतल्यान खुबशे जाणांनी ऑनलायन एडमिशन केल्लें आसा, पण काही भुरग्यांक जेंकां समस्या जाता ऑनलायन एडमिशन करपाक, तेंच्या खातीर प्रॉस्पेक्टस हांगासर ऑफिसान आमच्या उपलब्ध आसा। आयच्या दिसा आमकां बरोच प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। भुरग्यांनी जेंकां समस्या आसा ऑनलायन एडमिशन करपाक, तेंच्यांनी हांगासर येवन आमचे सगळे MAचे गायडलायन्स आनी SOP फॉलो करून हांगासर ऑनलायन एडमिशना बरोबर प्रॉस्पेक्टस आमी हांगासर वितरीत केल्ले आसा। आयच्या दिसा आमकां 10वीचे उत्तीर्ण जाल्ल्या भुरग्यां कडल्यान बरोच प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। तसोच येणाऱ्या काही दिसांनी म्हाका दिसता बरो प्रतिसाद मेळटलो ही अपेक्षा आमी घेवन आसा। Very happy that our higher secondary is the admissions are almost getting full. We have 256, out of which today we have already covered 175, and I think by tomorrow we will be able to finish off with the admissions. And we are getting quite a few students, about 90%, and 80 plus 90% if you take overall our number of students that we have today out of 175 is 110. So this is a very good admissions that we could get this year. I wish all the students who gets the admissions in our
institution. I wish them all the best. पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यां खातीर उच्च शिक्षण खात्यान एक कॉमन पोर्टल केल्लो. ताका कॉलेजीच्या एडमिशनाक मोठो रिस्पॉन्सूय मेळ्ळा. 11,000 भुरग्यांनी एडमिशनां केल्यात. 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांक असो कॉमन पोर्टल कित्याक केल्लो ना काय म्हूण पालकांक प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिक्षण खात्यान नेमिल्ले फी स्ट्रक्चर कमिटी धडाची ना. रिपोर्ट स्टुडंट आनी पालकांच्या विरोधात म्हूण गोंय विना अनुदानीत शाळा पालक संघ शिक्षण खात्याचेर पावलो. संघाचें प्रतिनिधित्व चुकीचें जालां म्हूण ते उलयतात. तल्लुलाब डिसिल्वा जे हे प्रतिनिधित्व करतात तिका तें मान्य आसा. शिक्षण खातें हाचेर ओग्गी समिती खंय वंदना रावाचे तेंपार नेमिल्ली. नव्या संचालकाचो ना. In this way, several matters are not added. The report is against the students, against the parents, and we request the DOE, we make an appeal to the Chief Minister to please intervene as the Education Minister and please sort out this issue. This is going to be very bad for the state of Goa, the parents and everyone. She has attended a meeting not knowing she is representing AGUSPA. We completely object to her being there on that committee, and they have hardly 3 or 4 meetings. They don't take the previous report on record. They discuss whatever issues they want, and they submit a report which is gladly accepted by the government and submitted to court as if it is an official report. We cannot accept this report, and that report has to be squashed. And a new committee has to be constituted with members of AGUSPA of the committee, and a fresh report should be submitted. And the parents, very bad. And the DOE is supposed to be a regulator of private unaided schools, but it is not doing its responsibility as a responsible regulator. Instead, we have to go to court, and despite going to court, we face such conspiracies of misrepresentation, and that's why we are here today to battle this out. We are all working parents, but we have to battle this out. This DOE is not doing its own job. Because of this petition and to have a member of AGUSPA on this committee, they have totally defeated the purpose of this committee by ensuring that that very member for which the petition was placed in the court, that very member which was to be appointed from AGUSPA is misrepresented. And they then communicated to us, they communicated through the parents that that my designation is absolutely wrong. And what I imagined was that any VP of a school is automatically becomes a member of the parent body. So this was my misunderstanding and nobody clarified it. Okay. So when this came to me, I immediately started checking. I checked all the documents and everything. And then I found out lot of things that were not right. So there was possible manipulation to basically, because this case is a very old case, so 2009 case. And the earlier committee had prepared a 53-page report, if I'm not mistaken, with lot of references to judgments and lot of new steps that should be taken to basically safeguard the parents from the arbitrary high fees that are charged by private schools. Okay. Now basically when I went back to all the documents, this is what I found, and I immediately wrote a letter. I wrote a letter to the director first to ask him for a justification, because I was invited on the 1st of November. When I went through the documents which were submitted to the High Court, the order mandlar ki there, order mandlar that this committee is formed, correct? The order is dated 15th of November. Now how can the order be of constituting the committee be dated 15th of November when I was invited on the 21st of November, okay? And I was not given documents until the 5th of December. कोविडान 42 जाण गेले. 71 आनी 43 वर्सांचे दुयेंतींक कोविड हॉस्पिटलांत मरण. कोविड हॉस्पिटल सोडून हेर सुवातींनी कोविड दुयेंती सोंपल्यांत. पिलार 61 वर्सांचो गेलो. पर्वरे 80 वर्सांचो जाणटो सोंपलो. नव्या वाठारांनी कोरोनाच्यो केशी. वाळपय शेतकी अधिकारी पॉझिटिव्ह. झोनल ऑफिस बंद. मडकय गांवण्या कंटेनमेंट झोनाची परिस्थिती. सरकाराचो टेस्टिंग, रिपोर्ट आनी कोविड केअर सेंटरांचो कारभार कसोच जाग्यार पडना. गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी कोविड दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. पिलार 61 वर्सांच्या दुयेंतीक मरण आयले, जाल्यार मडगांवां 71 आनी 43 वर्सांचे दोग दुयेंती कोविड हॉस्पिटलांत उपचार चलतना गेले. पर्वरे एका जाणट्याक बुधवारा राती मरण आयले. आतां मेरेन कोविडान 42 जाण गेले. मजगती मडगांवां SDPO किरण पौडवालान आदले रायाच्या कंटेनमेंट झोनाची पळोवणी केली. ह्या सुवातींतले झोपडपट्टेत 4 17 केशी जाल्यो म्हूण थंय कंटेनमेंट झोन केल्लो.
पौडवालान तलाठी आणि पंचाकडे लोकांच्या व्यवस्थेविषयी चर्चा केली. मडकय गावण्या 4 वाड्यांनी 17 केशी आनीकूय टेस्टिंग चल्ल्या. आमदार थंय कंटेनमेंट झोन करूंक सोदता. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स आणि एक्स्ट्रा मशिनरी तांकां अवेलेबल करपाची, कारण फोंडा हे प्रमुख केंद्र जावन आयिल्लें आसा. कारण थंयच्यान इवन वाळपयचे लोक सुद्दां टेस्टिंगाक हांगा धाडटा. सावड्डे भागांतले लोक हांगा येतात आनी त्या खातीर हें बेगीन करचें. हे कंटेनमेंट झोन केल्या नंतर लोकांकूय म्हजी रिक्वेस्ट की तांणी खंयच वचचें न्हय आनी घरा कडेन रावचें. तांकां जें कितें दैनंदीन जिवनांत ज्यो गोश्टी जाय पडटल्यो ते आमचे कार्यकर्ते जे आसा ते घरपोच सेवा तांकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ही सादारण 35-70 घरां फूल कंटेनमेंट झोनांत येतली. हळदोण्याक केशी कंट्रोल करूंक आमदार ग्लेनान सॅनिटायझेशन करून घेतले. लोकांनी मास्क घालचे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळचे म्हूण ताचो उलो. My job, of course, since the pandemic COVID-19 has been spiraling all over Goa, especially in recent times. In fact, at the moment, मुझे एडवाइस है लोगों से, मुझे एज एन MLA get to be very careful because since the thing is rising on day-to-day basis, I've been telling the people that to put their face mask, which is very important, keep a distance. गोहत्या बंदी आणि हायकोर्टाचो आदेश आसूनय गोंयांत BJP सरकार आसतना सर्रास गायी गोरवांची हत्या जाता. गायींची बेकायदेशीर कत्तल चालूच. ईदाचे फाटभुंयेर राज्यांत गायींची बेकायदेशीर कत्तल जावंक दिवची न्हय म्हूण गोवंश रक्षा अभियानाचे जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन. वाळपय आनी दिवचलचे उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळून अभियानान निवेदन दिलें. वाळपय परिसर आमी काल वाळपय थंय निवेदन दिलें उपजिल्लाधिकाऱ्यांक आनी आज हांगा दितात. कित्याक 2 दिसां पयलीं हांगासर इल्लिगल स्लॉटर हेजेर हावस चलयताले ताचेर रेड जाली, पुलिसांनी केली. पूण प्रत्येक वेळा पुलिसांक इन्फॉर्मेशन गोप्रेमी कडल्यान दिवचें पडटा किंवा लोकां कडल्यान. म्हणजे पुलीस आर इनएफिशियंट आमचे आसा. इनस्पायट ऑफ ऑर्डर हांगा 2018 आमी डेप्युटी कलेक्टर बिचोली हांच्या कडेन लेटर फायल केल्ले. जे बॉर्डर जे आहा चोर्ला घाट म्हणजे कर्नाटकाच्यान जे गोमास येता हे टोटल इल्लिगल येता आनी कालच्या थंय रिकॉर्डार येयल्ले आसा आनी ते अनहायजेनीक आसा म्हणून वेटरनरी ऑफिसरान ते रिजेक्ट केल्ले आसा. अनहेल्दी फॉर कन्झम्पशन म्हटले आनी ते मागीर डिस्पोज केल्ले आसा. तर त्या वेळार आमी जी कंप्लेन फायल केल्ली बिफोर दीस कोर्ट आनी मागीर जजमेंट जालो की थंय एक स्क्वॉड घालचो, स्क्वॉड जावचो. तो स्क्वॉड कोणाचो? वेटरनरी ऑफिसर, एनिमल हजबंड्री, मागीर पोलीस इन्स्पेक्टर, मामलेदार आनी मागीर FDA टीम आनी NGO अशे सगळ्यांचे एक टीम आसतली. ती थंय ऑन बॉर्डर चॅक करतली, माल कसलो येता, कितें येता, डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करतली वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम लिगल स्लॉटर हाऊस. 2018 ऑर्डर दिल्ली, अजून गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट करूंक ना. म्हणजे गव्हर्मेंटाक टायम ना आनी दुःखदायक स्थिती अशी दिसता. गोवंश रक्षा अभियान म्हणून आमकां अजून एकदांही माननीय मुख्यमंत्र्यान आमच्या वांगडा मिटींग घेवंक ना. तेन्ना हे ह्या ईदाचे निमतान सगळ्यांनी समजून घेवचें. तुमी बोकडे कातरतात, राणीमोणान कातरतात, आमी केन्ना तुमच्या आडवे येवंक ना. पूण गाय जेन्ना कातरतले तेन्ना डेफिनेटली आमी तुमकां आडायतले आनी डेफिनेटली तुमकां जाप विचारतले. तेन्ना ह्या गोष्टीची सरकारानूय दखल घेवची, अधिकाऱ्यांनी दखल घेवची आनी आमकां हितून सगळ्यांक मदत करची. रातच्या टायमार अशी कितल्या जाणांची गोरवां उखल्ली वयतात आनी अजुनूय तें काम चल्लां. सो हे जे आहा आमचे जे हांगासर परिसरांतले आमचे जे आतांचे तरणाटे आहा तांकां सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता की रातच्या टायमार अशे कोण गाडयो घेवन भोंवता जाल्यार तेंचेर वॉच करपाचें आनी तांकां रंगे हात धरचे. पूण कायदो हातांत घेवचो न्हू, फक्त तेंच्यान धरून पुलिसांक इन्फॉर्म करपाचें अशें हांव तेंचे कडेन मागता. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया.
कोविडाच्या रिश्टांत भायल्यान आयिल्ल्या गोंयकारां कडच्यान क्वॉरंटिनाच्या नांवान सरकारान पयशे उखल्ले. क्वॉरंटिनाचे मोठे स्कॅम म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो सणसणीत आरोप. गरजेक आयिल्ल्या गोंयकारांक लुटले. कोणे कोणे लुटले तें खबर ना, मात वेल्यान सकयल मेरेन सगळें घुसपल्यांत म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीचो मिडिया मुखार आरोप. हेवूय प्रकरण खंय चवकशेक लोकायुक्ता मेरेन व्हरतले. क्वॉरंटायनाच्या नांवाचेर सिस्टमॅटीक लुटमार सरकारान चालू केल्ले आसा. तो गेस्ट हे हॉटेल बूक करता आनी प्रिंट काडटा सगळे चॅक करून. तो हांगा एअरपोर्टार येता, पयलीं येता ते ह्या वॉलचरांच्या हातान पावता, गोंय सरकाराच्या आमच्या ऑफिसरांच्या हातान. आतां थंय तो 2000 रुपया फारीक करता हाजे कित्याचे आमच्या टेस्टिंगेचे. 500 रुपया ते फारीक करतात रिसीट कदंबाचे ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस म्हणून फ्रॉम एअरपोर्ट टू हॉटेल. जेन्ना ते गेस्टाक सांगले वता बाबा तुवें केल्लें हॉटेल चलना म्हणून, तो दाखयता हय पळय कलेक्टराचें परमिशन आसा, अशी परमिशन आसा हॉटेलांक सगळें दिल्या आनी आपल्यान तें बुकींग करून आयला म्हणून पयशे फारीक केला म्हणून. एअरपोर्टार सांगतात ना ना तें ना, तुका आमी दिल्ल्या हॉटेलान वचपाक पडटा. आतां कळून आयला की सरकाराचो कोण तरी एक एक्स एजंट आहा आनी कलेक्टरेट ऑफिस जे आसात थंय हे कार्टेल चलता. आनी एकदां हे गेस्टांक चॅक इन केल्या नंतर हॉटेलांनी हो मनीस सांजचो वता आनी 700 ते 800 रुपया पर हेड पर नायट ते हॉटेल मालकां कडल्यान घेता. हे सगळे आमी जे आहा वी वील सबमीट टू अवर लीगल टीम टुडे. दे वील एक्झामीन इट द वे सेम दे एक्झामीन लायक लेबर गेट स्कॅम आनी वी वील कंटेम्पलेट टू मूव टू लोकायुक्ता ऑन दीस मॅटर. एकार एक गेट भायर येवंक लागले. कोणाक गेला हे तुमकां थोडे दिसांनी आमी आनी उक्तारां हाडटले. डेप्युटी कलेक्टराक कोणाक वता सावथान, की मुख्यमंत्र्याक वता, काय एसीसीच्या कमिटीन कोण आसा हे कोणाक वता ते तुमकां कळटलें. बट देर इज अ क्लियर कट स्कॅम इन दीस. म्हणजे दीस इज अ मॅसिव्ह स्कॅम, क्वॉरंटायन गेट स्कॅम इन मेकिंग. अंत्योदय सरकाराचेर चलपी सरकार आज वल्चर जाल्यात आनी मुख्यमंत्री शूड आन्सर दीस. अँड आय डोंट स्पीक विथआउट डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस. द चीफ मिनिस्टर शूड अंडरस्टँड आफ्टर द लेबर गेट स्कॅम. वी डोंट स्पीक विथआउट द डॉक्युमेंट्स किंवा इन्व्हेस्टिगेटिंग डिटेल्स. अयोध्येत राम मंदिराक साखळे हरवळेच्या तीर्थस्थळाची माती. साखळे हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाचे पवित्र मातयेचो वापर अयोध्येत राम मंदिराचे बुनयादीक वापरतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोशल मिडिया वेल्यान म्हायती दिली. अयोध्येत 5 ऑगस्टाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हजेरेत राम मंदिराचे भूमिपूजनाचो सुवाळो जाता. बकरी ईद वा ईद अल अदा 1 ऑगस्टाक. ह्या ईदाक मुस्लिम नमाजा उपरांत कुर्बानी दितात. कोरोनाचे परिस्थितीत ईदाक कोणे भायर सरचे न्हय. घरच्या घरात नमाज आनी फामिली भितर ईद मनोवचे म्हूण ऑल गोवा मुस्लिम जमात संघटनेचो मुस्लिमांक उलो. कुर्बानी फक्त उजगांवां गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातूच जातली म्हूण संघटनेन कळीत केला. सरकारान शेनवारा 1 ऑगस्टाक ईदाची भौशीक सुटी जाहीर केल्या. जो बीमारी पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में जो चल रही, इसके वजह से हमें ये ईद जो है हमारे अपने घर में अपनों के साथ मनानी है. हमारी गुजारिश है हमारे सब भाइयों से कि वो लोग जो है अपनी अपनी ईद मस्जिद में ना जाते हुए, ईदगाह में ना जाते हुए और किधर किधर जगह पे गर्दी ना करते हुए अपने अपने घर में मनाना है और सोशल डिस्टेंसिंग रख के करना है. अगर मिलकर बहुत सारे लोग अगर ईद की नमाज़ पढ़ते भी है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो ये बीमारी के बारे में आप लोगों को पता है. हमारी जो ईद 31 को थी, जो डिक्लेयर हुआ था वो 1 तारीख को है, 1 तारीख को ईद है. और सब लोग जो है अच्छी तरह से ईद मनाना है और सब लोगों को मिलजुल कर, जो लोगों के घर में आप लोग इधर उधर जाते थे वो आपको जाने नहीं मिलेगा. अपने अपने घर में रह के आप लोगों को ईद बनाना है. कुर्बानी का जो मसला है, कुर्बानी जो है अपनी एबिटोर उसका 30 में हो जाएगी और आप लोग ने वहीं जाके कुर्बानी करना है. इधर उधर कोई कुर्बानी करना नहीं चाहिए. बेतकी खाणोळे माशेलांतल्या लोकांक मंत्री गोविंदान नव्या 11 केवी पावर लायनीचें उक्तावण केलें. माड्डोळे नवे पुलीस स्टेशनाची बुन्याद खंय जानेरात. मुख्यमंत्री भलायकी मंत्र्या आड कागाळ केली म्हूण सांखळे बीजेपीची काँग्रेसीचेर टिका.
चवथीक SOP जाहीर करचे म्हूण वाचपूकार मागतात. काँग्रेसीची सरकारांक उडयता म्हूण BJPचे आड काँग्रेसीची दोना पावलां निदर्शनां. गोंयभरच्यो एक एक खबरो. आज आम्ही जे आमोणा सबस्टेशनासून 11 kVचा केबल हाडला हांगासर, जेणे करून बेक्ती आनी खांडोळाक आनी तसोच सरावंडींग आमचे मार्सेल एरिया तांकां खूब फायदो जातलो. आमी जेन्ना सर इलेक्शनाक उबे रावले तेन्ना आमी सगळ्याक भोंवताले तेन्ना लोकांनी सांगलेले, सराकूय सांगलेले की हांगासर लायटीचो भरपूर प्रॉब्लेम जातात, लायट येता वयता ही कितलीशीच वर्सां आसली. पूण जेन्ना सर इलेक्शनाक उबो रावलो तेन्ना सरान सांगलेले की आपूण आपल्याक तुमी निवडून हाडा, आपूण तुमचो प्रॉब्लेम जाता इतले बेगीनच्या बेगीन आपूण करतलो. आनी आमी 21 म्हयन्या पयलीं तें फावंडेशन घातलेलें आनी आयज तेजें आमी हांगासर उद्घाटन केलां. आशिल्लें की आमच्या प्रियो मतदारसंघातलो जो बेतकी खांडोळा वाठार जो आसा त्याच प्रमाणे आमचे मार्सेल भाग जो आसा थंय कसलेच तरेची लायटी खातीर इंटरप्शन येवची न्ही अशे तरेचो आमचो एक विचार आशिल्लो, एक विजन आशिल्लें आनी म्हाका दिसता आज तें आमचें विजन जें आसा तें पूर्ण जायत आसा. आमचो एकमेव उद्देश आसा की ज्या कारणा खातीर आज आमी निवडून आयिल्ले आसात ते म्हळ्यारूच आमची 3 मूलभूत गोश्टी, ती म्हळ्यार एक वीज, रस्ते आनी उदक. आनी खास करून उदक लायट जर आसली जाल्यारूच आमचे उदकाक लागणारे जे पंप जे आसात ते पंप इंटरप्रेट फ्री आमी तांकां चालू करपाक शकतात. मारदोर पुलीस स्टेशन हें फाटले 1-1.5 वर्सां पयलू आमकां एप्रुवल मेळिल्लें आशिल्लें. आमी ऑलरेडी मंगेशीचो जो मंगेश विहार जी जागा जी आसा त्या हायवेचे आनी जो स्टेट हायवेचो रस्तो जॉयन जाता थंय आमी ऑलरेडी 3,568 स्क्वेअर मिटर लँड ऑलरेडी आमच्या इलेक्ट्रिसिटी पुलीस स्टेशना होम डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर जाल्ले आसा. तो एस्टिमेट जो आसा तो प्रिपरेशना खातीर उरयल्लो आसा. एक्चुअली बाय मेन टायम आमी एक्चुअली फावंडेशन घालपाक आशिल्लें, फक्त जे सायडीच्यान सगळें आतां कामां स्टॉप केल्लें आसलें म्हणजे तातूंत तें लिस्ट आहा. बाय फेब्रुवारी 2021 आमी फावंडेशन घालपा खातीर यशस्वी जातले असो म्हाका एक अंदाज आसा. आतां सद्या डिझायनींग चालू आसा. वास्कोन अशें करूंक जाल्लें तशें करूंक जाल्लें आनी आमी केस केल्या हे केलो सो ताचो जो बोवाळ आसा हो काम करतल्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर न्हू जाल्यार हे जे आयज जगाचेर संकट येयल्लें आसा तेज्या बरोबर आमचे इंडियन आसा, गोंयान आसा, सगळ्याक आसा हे काम करतल्यांक डिमोरलायज करपा खातीर हे जे शब्द वापरता, हे जे प्रेस घेता. पूण हांव इतलेंच म्हणटा की आमचो जो दोतोर आसा, गोंयचो मुखेलमंत्री आसा डॉ. प्रमोद सावंत हेच्या फाटल्यान आमी सगळे उबे रावपाक जाय. हे खोटें नाटक कितें आसा ते लोकांक जाणात. येणारो काळ हे सगळें सिद्ध करून दाखयतलो. आतां चवथीचो बाजार जातलो किंवा आतां बाजार सुरू जातलो श्रावण तेन्ना कसलोच भंय न धरता सगळ्या साखळेकारां वांगडा सगळ्या आमच्या सायडीच्या परिसरांतल्या लोकांनी कॉपरेट करचें आनी बिनधास्त साखळे बाजारांत सोशल डिस्टन्सिंग दवरून बाजारकारांकूय हेल्प करचें आनी आपलें सामान व्हरचें. खास करून काँग्रेस पार्टीचे लोक आनी त्यांनी आवाज बंद करचो, दोतोराक सपोर्ट करचो आनी दोतोराक सपोर्ट करून गोंयच्या लोकांचे हिताचे चिंतचे, तांच्यांनी विरोध करचो न्ही असो. ह्या टायमार तरी विरोध करचो न्हू. इलेक्शनान पळोवया कितें जाता तें मागीर. आतां काल सरकारान सेक्शन काडलेलो कर्फ्यू, सो आतां काडलो म्हटल्यार रोखडी 20 चवथ परतून समज सरकार इम्प्लिमेंट परतून सेक्शन 141 करता जाल्यार परतून टायमाची खंय तरी हे जातले, एक चिंतीत लोक जातले. पूण टायम परतून येयलो हितून हे सेक्शना भितून आनी हे चतुर्थी भितून. तशेंच आतां गोंया भायर म्हणटा गांवांत म्हणटा ते खंय तरी एडजस्ट जावंक शकता लोक बाबा 8 पयलीं विसर्जन करपाक. पूण वास्को सारक्या शहरान आनी मडगांव सारक्या व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी गणपती काडटा त्यो धाम. सो हेजेर खंय तरी सेक्शनाचें उल्लंघन जातलें. सो तेच्या पयलीं कितें सरकाराचें कितें फाल्यां जाल्यार चवथ फाल्यां म्हणल्यार आयज तेंच्यांनी सेक्शन काडलें 144 इम्प्लिमेंट केलें, लोकांचेर एक प्रसंग निर्माण जाता. सो तोय सेक्शनाचेर मातशें सरकारान ते SOPन घालून वांगडा सेक्शनान टोटल SOP शूड बी डिक्लेअर्ड फॉर द पीपल ऑफ गोवा. सेक्शन तेंच्यांनी एक बाबा SOP डिक्लेअर केलें आनी SOP लोकांक सांगलें जाल्यार लोकूय हेचेर समाधान जातलें आनी लोकांक कळटलें बाबा कितें आमी कितें फॉलो करप आनी कशें कितें तें सगळें कळटलें. सो आतांचे ट्रॅव्हल माझे गणपती सगळे पेंटच्यान येतात. सो पेंटच्यान हे मातीचे आनी आमचे तांबडे चिकन मातीचे आनी शाडो मातीचे. सो प्रॉब्लम ह्यो येयलो की आमकां पेंटच्यान जेन्ना गणपती येयले तेन्ना 15 दीस आमकां आमचे जे कामगार आसले जे लोडर्स आनी ड्रायव्हर आहा तांकां 15 दीस आमकां तांकां क्वॉरंटायन करपाक पडलें. ताका लागून तेंचो खर्च वाडलो, तो खर्च आमकां दिवपाक पडलो. ताका लागून म्हाजे गणपतीचे मातशे म्हाका रेट्स वाडोवंक पडले.
तो आतां प्रॉब्लम ह्यो जालो की जे कस्टमर्स येता म्हाजे कडेन ते म्हणटा रेट कित्याक वाडला ते म्हणटा हांव प्रॉफीट काडटा म्हणून. म्हाका तो प्रॉफीट काय ना, प्रॉब्लम म्हाका येयल्लो आहा की तो म्हाका लॉस जाल्लो आहा म्हणून गणपतीची मातशी म्हाका रेट वाडूंक पडली. मे बी 100-200 रेट वाडलेली आहा. तो आमचो एक नॅशनल प्रोग्राम आशिल्लो आमचो डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचो की ज्या तरेन BJPच्या सरकारान दादागिरी करून लोकांनी निवडून दिल्ले सरकार आपल्या ताब्यात घेवपाक जे प्रयत्न गोंया साकून सुरू केल्ले. ट्राय करता डेमोक्रेसी सरकाबार सगळें तें जाल्यार जाता तांकां, पूण कशे भाशेन BJP थिंगा सरकार हाडपाक हो ते प्रयत्न करतात. तेन्ना लोक आयज लोकांचे दोळे उक्ते आसात, लोक जाणात आनी लोक जेन्ना टायम येतलो तेन्ना BJPक लिसांव शिकयतले ह्यो आमकां आज जे ह्या देशात घडटा, ज्या पद्दतीन लोकशाही पद्दतीन निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधीक व्हरपाचो प्रयत्न जाता, सरकाराक उडोवपाचो प्रयत्न जाता, ताचो निशेध करपा खातीर नॅशनल लेवलाचेर काँग्रेस पक्षान जो प्रोग्राम दिल्लो त्या प्रोग्रामाच्या प्रमाणे आमी आज हांगा राजभवनाच्या मुखार एजिटेशन केलां. आमी आज एजिटेशन केलां की लोकशाही पळय आहा ती सांबाळपाक लागून हो BJP गव्हर्मेंट पळय आसा तो फकत काँग्रेसीचें सरकार उडोवंक सोदता. आमी काँग्रेसीचें सरकार उडयता म्हणून हें ना. तुमी लोकांची पळय मॅन्डेट आहा, लोकांन काँग्रेसीक जिखोवन दिलेले, तुमकां उडयलेले, ती मॅन्डेट तुमी सोदता लोकांची. आमचे MLA सोदता ते सोदतात, पूण मॅन्डेट पळय लोकांचे आहा ते सोदता तुमी. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.